आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। दालगाडो कोंकणी अकादमीन कोंकणी पत्रकारिता दीस मनयलो। हो सुवाळो पणजे जालो। प्रुडंटाचो संपादक प्रमोद आचार्य कार्यावळीचो मुखेल सोयरो आशिल्लो। आमचे फेसबुक पेजीचेर जरा 62,000 फॉलोअर्स। यू वोंट बिलीव 62,000 इट इज बियॉन्ड इवन माय कॉम्प्रिहेन्शन। आमची फेसबुक पेज ही प्युअर न्यूज फेसबुक पेज आणि व्हिडिओ जे येतात ते सुद्धा न्यूजाचेच व्हिडिओ असतात। इट इज नॉट कॉमेडी, इट इज नॉट एंटरटेनमेंट। सगळे जे गजाली असतात ते हार्डकोर न्यूजाचे असतात। पण त्या मिडियमाचेर जर 62,000 फॉलोअर्स असपाक शकतात, दॅट मिन्स प्रश्न कॉन्टेंटाचोच ना, प्रश्न हो मिडियमाचो आसा, माध्यम खंयचें। इवन हांव कोंकणी बाबतींत जेन्ना उलयता तेन्ना माध्यम खंयचें की भाशा आनी भाशेचो विकास दोन म्हणजे मुखार सुद्दां दोन प्रश्न असतात। भाशा केन्ना टिकता आनी आज मेरेन ज्यो भाशा मनशाच्या इतिहासा भितर काबार जाल्यो त्यो कित्याक काबार जाल्यो। सिंपल एक्सप्लेनेशन इज की जर भाशा आनी त्या प्रदेशातले इकॉनॉमिक्स हांचो जर ताळमेळ आसना जाल्यार ती भाशा सोंपता। खरेपणी प्रमोद बाब आचार्य हाचें उलोवप आयकल्या उपरांत सगळ्या भासांक जो फुडाराक जो धोको आसा म्हणल्यार प्रिंट मिडियाक धोको आसा, ताणें म्हटलें प्रिंटींग एंड कॉन्टेंट। जरी तर कॉन्टेंट आमकां सहयेन मेळटा, जरी तर कॉन्टेंट आमकां फ्री मेळटा, जाल्यार आमी ही पत्रां विकतीं घेवन कित्याक वाचचीं हो फुडाराक प्रश्न आतां येवपाक लागला तो, आनी फुडाराक हो प्रश्न अदीक जातलो। आनी त्या खातीर आमचीं पत्रां जीं आजून पर्यंत आसात तातूंतलो कॉन्टेंट कितलो गिरेस आसचो तो चडांत चड गिरेस करपाक आमी वावुरचें अशें म्हाका दिसता। डेस्टिनेशन गोवा 2018 दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान विज्ञान एक्झिबिशनाचे उक्तावण केले। इस्रोचो स्टॉल ह्या एक्झिबिशनाचे खाशेलपण। सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे एजन्सीज आसात, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्रीज आसात, एजन्सीज आसात, त्यांनी जे इनिशिएटिव्स घेतल्यात ते इनिशिएटिव्स खरें म्हणजे आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, एंटरप्रिन्युअर्सांक पळोवपाक मेळचे ह्या उद्देशांतल्यान खरें म्हणजे आयज हे हांगासर हें जें एक्झिबिशन आसा तें एक्झिबिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा। आमचे राज्यसभेचे MP विनय बाब तेंडुलकार त्यांनी सगळ्यांनी हातूंत फुडाकार घेतलो आनी आज हे हांगासर हें एक्झिबिशन ऑर्गनायज जाल्लें आसा। गोंयांत पयले फावट इस्रोचो आयज स्टॉल आसा। इस्रो आमी म्हणटात की इस्रोन ज्या पद्दतीचें खरें म्हणजे एक डेव्हलपमेंट आमच्या स्पेस टॅक्नॉलॉजी भितर अख्ख्या इंडिये भितर केला, वर्ल्डा भितर केल्लो आसा, तो आयज सगळ्यांक आमकां पळोवपाक मेळटा। तातूंतल्यान एक स्फूर्त मेळटली। जर हांव अपील करता आमचे गोंयचे सायंटिस्ट आसात, स्टुडंट्स आसात, जे सायन्स स्टुडंट्स पर्टिक्युलरली आसात, टिचर्स आसात, त्यांनी मुद्दाम ह्या एक्झिबिशनाक भेट दिवची। मुळगांवा केळबाईच्या देवळान दीपस्तंभाची प्रतिष्ठापना 5 तारखेर जातली। देवस्थान कमिटीच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्या वेळार जातल्यो। हो तो दीपस्तंभ नवो बांदलेलो आसा आनी आज सगळ्यांच्या सहकार्यान हो भव्य दिवसो खांब तयार जाल्लो आसा। म्हणजे सकाळचो जो प्रतिष्ठा विधी आसा 6:30 ते 10 पर्यंत हांगा चलतलो। ताच्या उपरांत 7 पारोडेश्वर सद्गुरू पारोडेश्वर संप्रदायाचे मठाधिपती श्री 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 सद्गुरू भाऊ महाराज हांचे आगमन हांगा जातले आनी तांचे हस्ते हांगासर या दीपस्तंभाचे प्रज्वलन करतले। या कार्यक्रमांनी सगळ्या लोकांनी, सगळ्या ग्रामस्थांनी, आजूबाजूच्या लोकांनी सगळ्यांनी उपस्थित राहून ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवची। त्याच बरोबर आम्ही एक ल्हानसो सेमिनार काढलेलो आसा, स्मरणिका। ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान एक स्मरणिका एक आमकां एक उगडास उरचो ह्या हितून काडलेली आहा। साई नर्सिंग अँड पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूटान भूमी प्रोजेक्ट सुरू केलो। हातूंतल्यान चलया बरोबरच चल्यांकूय बायलांच्या भलायके विशीं सॅनिटरी नॅपकिना विशीं मार्गदर्शन करतले। भूमी हो प्रोजेक्ट जर पळोवपाक गेल्यार नांवान कितें वेगळें दिसना, पण तरी सुद्धा भूमी हो प्रोजेक्ट खास करून मेन्स्ट्रुअल अवेअरनेस सगळ्या भितर जावचें हाच्या खातीर हो प्रोजेक्ट आमी सुरू केला। प्रोजेक्टाचे एस्पेक्ट 2 तरेन आसा। आमी ह्या प्रोजेक्टाच्या थ्रू एक म्हणजे हायस्कुलां कडेन पावून हायस्कूल बॉयज, गर्ल्स अँड पेरेंट्स
अशें आमी 3 सेक्शनांनी तांचे कडेन पावतली टू क्रिएट मेन्स्ट्रुअल अवेरनेस. Now normally it so happens that when it comes to menstrual awareness it is only given girls जे आसा तांचेर concentrate करता आमी, but it is not so. We are going to talk to girls along with their parents as well as to the boys because boys also need to be aware about it. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.